पितेसावा गोंयकार भाव भयणी जांची परदेसांत अकस्मात नोकरी गेल्या तांकां परत नोकरी फावो जावंक मागता जेनिस आनी जॉन पिंटो कोर्तालीम. दिनवासनेचे मीस पेटयता मारियानो रोजारियो कोरिया चिंचिनी. लग्नाच्या वार्षिक दिसा देवाचो आशिर्वाद मागता आयवो आनी शर्लिन फेर्नांडीस बेतालबाती. दिनवासनेचे मीस पेटयता कास्मिरो काब्राल साल्वादोर दोमुंदो. फामिलीक बरी भलायकी मागता रफायल फेर्नांडीस न्यूरा. स्टीवन पेरेरा आनी आयदा मिरांडा हांकां भुरग्याचें देणें मागता मारिया नोरोना कोर्तालीम. देवाक दिनवासता आनी फेलिझा फेर्नांडीस फ्रांसिस्को गोम्स आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता फ्लॉसी गोम्स आगासाय. बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को आंतोनेता आनी फ्रांको सिल्वेरा आगासाय. क्लिफ डायस USA बोनकुनीत आसा ताका सुटका फावो जावंक मागता जेनेट लुईस चांदोर. सगळीं उबी रावन सुरवातीचें गीत गावया. Muncia modlo Vortea deva Ni vololo Pido sotaya Ni gamso No man Deu muriara Voi Amcha nava Deva muka Kubora chak soda goya. No man Deu muriara. Boy बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय कुटुंबांत देव आपोवणी उपजूंक बरवशान जिविताची यात्रा करुया. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जियेवूंक आमचेच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा. याज्ञीक, मोटवाशी आनी मिशोनार भाव भयणी दोन पोरगडणेचो वावर बरवशान देवाचेर पातयेवन नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी ओळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खाण मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करूंक बरवशान जिविताची यात्रा करूंक
मानेवंत आग्नेलाचे मोजोतीन बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट्यो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सपुत्रा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बाकी सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुद्रा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kakutku, somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku. Somia kakutku, somia kakutku. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सगल्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो तूंच आमच्या मोतीन घालताय आनी तूंच त्यो शांती पावयताय. सगलें सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक दादल्यांक तशें अस्तोरींक तूं आपोवणें दिताय. तांकां तूं सोर्मेचे वाटेर चलय. संवसारी वस्तूचो त्याग करून दुर्बळांक वेंग मारूंक आनी खालत्या काळजान आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आपल्या भावा भयणाची सेवा करूंक तुजे सुभाव कृपेन तांकां बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकाच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायलां तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजी सवय हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सगळ्या पोजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वय, देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगळ्या पोजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोन ताचें. जबाब. सगळ्या पोजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या पोजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. जबाब. सगळ्या पोजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोल उलकून घेयात. जबाब. सगळ्या पोजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां.
परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब सगळ्या पोजांक कळयात, देवाची कौतीक विस्मिता. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy, soy, soy. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy, soy, soy. मोची पाटल्यान येयात, मनशांक दोत्तात तसले खारवी हांव तुमकां कोत्तलो म्हणटा सोमी. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy, soy, soy. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसूं मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. चुवावाक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलेयाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रापणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर होड्यार सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयचो विशय आमकां आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणी उपसूंक उलो करता. आनी आयचो सेवा धर्म आमकां आमच्या कुटुंबांत तशें आमच्या जिवितांत एक बरें फावो तसलें वातावरण तयार करूंक आपयता. देवाचो उलो आयकूंक आनी ताका जाप दिवंक आमच्या जिवितांत तशें आमचे फॅमिलींत एक बरें वातावरण आसूंक जाय. आनी हें वातावरण बरें करूंक आमी 3 तरेनी जाता. पयले सुवातेर मागणें करून, दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक वाचून आनी तिसरे सुवातेर सेवा चाकरेची भावना आमच्या जिवितांत दवरून. पयले सुवातेर मागण्या वरवीं आमी देवा लागीं उलयतात आनी जें आमी देवाक सांगतात देव आमकां परतून सांगता. जेन्ना आमी देवा लागीं उलयतात, ताका सांगतात आनी आयकतात, तेन्ना आमचें मागणें पूर्ण जाता. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतात आनी ताचेर नियाळ करतात, आमकां दर दिसा कितें करचें जाय, कितें करपाक जाय आनी कशें करपाक जाय तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी तिसरे सुवातेर सेवे चाकरेची भावना. जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत सेवा चाकरेची भावना दवरतल्यात, तेन्ना आमी देवाक ओळखूंक पावतल्यात. कित्याक जेसू म्हणटा, जें तुमी म्हज्या धाकल्या भावाक कोतात तें तुमी म्हाका कोतात. जेन्ना आमी दुसऱ्याची सेवा करतल्यात, तेन्ना आमी देवाची सेवा करतल्यात आनी ह्या वरवीं आमी देवाक पळोवंक शकतल्यात. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज आमकां एक बरें वातावरण तयार करूंक आपयता, जेजूचो ताळो आयकूंक. आनी हें आमी मागण्या वरवीं, पवित्र पुस्तक वाचून आनी सेवा चाकरेची भावना दवरून करूंक येता. जेन्ना आमी
पाद्री आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारतात. ल्हान आसतना ताणें देवाचो ताळो आयकलो आनी ताका जाप दिवंक तो सेमिनारींत भितर सरलो. पाद्री आग्नेलान ल्हान आसतना देवाचो ताळो आयकलो कित्याक ताजो कुटुंब ताजो घोराबो पवित्र आसलो. ताच्या घरांत सदांच मागणें आसलें. ताच्या घरांत पवित्र पुस्तक ती वाचताली आनी ती दुसऱ्यांची सेवा करताली. आनी हाकाच लागून तांचें वातावरण एक बरें आसलें, फावो तसलें वातावरण आसलें. आनी हाकाच लागून पाद्री आग्नेलान देवाचो ताळो ल्हान आसतना आयकलो आनी ताका जाप दिवंक तो तयार आसलो. आयज आमी आमचें कुटुंबाचें वातावरण बरें करुया. आमच्या फामिलींत देवाचो ताळो आयकूंक आनी ताका जाप दिवंक आमचे फामिलीचें, आमचे घराचें वातावरण आमी बरें करुया. आनी हें करूंक आमी सदांच मागणें करूंक जाय. हें करूंक आमी सदांच देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी ताचेर नियाळ करूंक जाय. आनी हें करूंक आमी सदांच दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. तेन्नाच आमी देवाचो ताळो आयकूंक पावतल्या. तेन्नाच आमी जेजूचो ताळो आयकूंक पावतल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू उलो मारता सिमावाक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक आनी ते सगळे सोडून ताच्या फाटल्यान वेतात. जेजू उलो करता जाकोबाक आनी जुवामाक आनी ते सगळे सोडून जेजूच्या फाटल्यान वेतात. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज जेजू आमकां उलो करता. जेजू आमकां उलो करता ताज्या सांगाताक रावूंक. आनी दुसरे सुवातेर जेजू आमकां आपयता दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक. पूण दुसऱ्यांक बरी खबर दिवचे आदीं आमी जेजू थंय रावूंक जाय. जेजू सोळशी आमी रावूंक जाय. आनी तें करचे आदीं, जेजू सोळशी वचचे आदीं आमी देवाचो ताळो आयकूंक जाय. पयले सुवातेर देवाचो ताळो आमी आयकुया. देवा लागीं आमी वचुया आनी देव सांगता तशें आमी आमच्या जिवितांत करुया. पाद्री आग्नेलान जेजूचो ताळो आयकलो आनी तो जेजूशी वचून रावलो आनी जेजू सांगता ताणें तशेंच केलें. आमी जेजूचो ताळो आयकुया, जेजू लागीं वचुया आनी जेजू सांगता तें करुया. जेजूचो ताळो आयकूंक पयले सुवातेर आमी आमचें वातावरण बरें करूंक जाय. आनी तें आमी मागण्या वरवीं बायबल वाचून आनी सेवा चाकरेची भावना धरून करूंक येता. आयज आमी आमच्या जिवीत, आमचो कुटुंब आनी आमच्या समुदायाक एक बरें वातावरण तयार करूंक प्रयत्न करुया, जाचे वरवीं आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणी उपसूंक. आपोवणें फकत देव दिता. कोणूच पाद्री ओ माद्री आपकोशेन ओ दुसऱ्याच्या दबावान जायना. हें आपोवणें एक देवाचें. पूण आमी तें आयकूंक जाता ओ नाकारूंक जाता. देव आमकां सगल्यांक आपयता. थोड्यांक म्हत्वाची पाद्री माद्री जावंक आनी दुसऱ्यांक लौकीक जावंक, लेटी जावंक. पूण सगल्यांक आमकां आपोवणें आसा. सगल्यांक आमकां आपोवणें आसा देवाचें बरी खबर दुसऱ्यांक दिवन. लुमेन जेन्शूम हें डॉक्युमेंट्स वेटिकन कावन्सील सेकंडाक हातूंत बरयलेलें आसा. दर एक लौकिकाक देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक हें डॉक्युमेंट आमकां उलो करता. हें डॉक्युमेंट म्हणटा जंय तुमी वेतात, लौकीक वेतात, थंय म्हत्वाच्यान वचूंक जायना. तुमी बोटीचेर काम करतात, पोड्डेसांत काम करतात, दुसऱ्या ऑफिसांनी काम करतात, थंय पाद्रीनी वचून प्रवचन करूंक जायना. पूण थंय तुमी प्रवचन करूंक जाय. तुमच्या बऱ्या कोण्यांनी, तुमच्या देखीच्या जिविता वरवीं तुमी देवाची खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी आयचो सेवाधर्म आमकां हें सांगता, एक बरें वातावरण तयार करूंक, देवाचें उतर आयकूंक आनी ताका जाप दिवंक आमी आमचें जिवीत तयार करुया. आनी आमचें जिवीत सदांच मागण्याचें, पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करपाचें आनी सेवा करपाचें जावं म्हूण ह्या मिसांत आमी आमकां देवाची कृपा मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी बोरवाशान आनी बावाटान
आमी आमची मागणी देवाच्या हातांत उबारूया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी सगळ्या यानिकांनी आनी धोर्मीक फुडाऱ्यांनी सदां काल सोम्याच्या एकवटान जिवंक तशेंच आपले देवीक आपोवणे खुशालकायेन आपणावन जिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोजीची सेवा करचो वावर देवाचें एक आपोवणे म्हूण ओळखून घेवन समाजांत बरेपण निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या शेगुनी जिविताचे देखी उद्देशी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तोणयाट्यांनी देवाचो उलो आयकून ताचो पाटलाव करूंक राजी आसूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. मानेवंत आग्नेलाची भोक्ती वाडोवंक जायतीं जाणां आदार दितात. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. मोगाडा बापा बावाटान आनी बोरवाशान बरून आमी आमची मागणी तुज्या हातांत दवरल्यात. ती तूं मानून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Tukas Papa Sor Boche Dita Tuka Ekame Tukas Papa Sor Boche Tuches ne Korkashele Moche Hatge Moche Paige Svikar Rata koshe Tuzo moimo Urgot kuru Suklopo Somyandivu Tukas papa Sur moche Dita tuka yekanye Tukas papa Sur moche Tuझे से कोकाशेले. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपुत्राव देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेगीत पवित्रतेच्या हातावा सर्वेस्वर म्हणून घेवया. भोव पवित्र बापा, याज्ञिकी आनी म्हत्वाचे जिविताक तूं आपणे दिताय ते आमच्या भावा भयणीक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपणे केल्ले भासावणेक आनी आगोवणेक ती विस्वासी रावूं आनी तुजे मोहिमेवंत देवा सगल्या काळजांत सेवा करूंक ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयवशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काळी आनी सुरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायतो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूप शब्दां वरवीं तुवें सगळें रोसलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो थारण करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आक्वारमलीची उदी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर क्रुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोस मरून सोंसलें आनी मनाचें जोयत व्हरून पुनर्जन्मपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता Dolbarazo, solvis por tu, Dolbarazo, solvis por tu, sorganizo sarvolia, tuja voi bova, sorgi, tuka soy, sorves poraci, navieta, da soy, sorgi, tuka soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता जावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरूंक सोसोवेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तेसपरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावाटाचो गूट परगोटूया Somia Gesù tuce morona mi somoronta tuce punon chivon pona mi porgota tuja eniak ami odrekta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडणेची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक सिम्या आमच्या आदारी गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्ल्या ते आमच्या बा भयणीची काकलूत कर तांकांनी तुज्या इश्टागोटीत मेल्ल्या सोमेस्ताक तुजे पोरजोलीत मुकामोळ पडूंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बाग्योन दोनदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत
आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोयपोतेदारा बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सर्वनाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बरोस, आनी आमकां काळणी पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आरे आमच्या सुरंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सूर पातांतली सुटून आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काट्या ती. शिडीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Soldał sankna, Shiria gauda, Moji vorbi, Vitor solia, Kodui dozau, Zadlo salvar, Zoro daka, Subahudar, Zoro daka, Subahudar. Eu dau viswas tuje, eu dau viswas sodas tuje, Abashirya, Gloria Jesu, Ekasina, Dovor Somu, eu dau viswas tuje, eu
विश्वास सदांच तुझे आवाशेल्या गोळ्या जेसू एकाच येणान दोवर सोमू स्वर्गा साकून आयला देवून दुस्मानातली सोडून दिवू मोज्या शेर्या आयला घेऊन सास्तिक जीवित मोजे वाटून सास्तिक जीवित मोजे वाटून देवता विश्वास तुझे देवता विश्वास सदांच तुझे आवाशेल्या गोळ्या जेसू एकाच येणान दोवर सोमू देवता विश्वास तुझे देवता विश्वास सदांच तुझे आवाशेल्या गोळ्या जेसू एकाच येणान दोवर सोमू मोगाच्या बाबणीनो जेजूक आमी आमच्या काळजात घेतला हे वेळार आमी आमचे सगल्यांनी दोळे बंद करून जेजूक दिनवासुया काळजांत येयलोल्या दिनवासुया आयच्या दिसा पासत दिनवासुया जायती देणी आमकां देवान फावो केल्या दिनवासुया आमच्या गोराब्या पासत दिनवासुया आमकां जायत्या जाणांक पेकोवणी फावो केल्या आनी आयज केरीत भाशेन देव आपणे खातीर मागुया बोमोगाल जेजू सासणेक बापाच्या पुता तुज्या आपुणेक जबाब दिवन उदार म्हणून तुजो पाटलाव करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय आवय बापाय मोदें भावार्थ वाडय मोगान आनी त्यागी मोनान आपल्या भुरग्याक देवाचे सेवेक भेटोवंक तांकां आयती कर आपल्या भुरग्यांक देव आपणे फावो जाले पडोवन ती सुबा संतोश भोगूंक पाव तुजे बो बागिवोन आंकवार मारी आमचे पिलार सायबिणेचे आनी बागियोन जुजेचे देखी वरवीं भुरग्यांक आनी आवय बापायक प्रेरणा आनी उत्तेजन मेळो तुजे कृपेन तांकां गोटाय आनी बोड फावो कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुतां तुवें तुज्या मोगान तूं एकवटायताय आनी जिविताच्या एकाच उडयान तांकां तूं वांटो दिताय आपणाक विसरून आनी एकामेकाक मानान लेखूंक एका मोनाची आनी उदार काळजाची ती जावं आपल्या प्रिती मोगाच्या कोणयांनी पेल्याच्या गोरसांक ती पावूं आनी आपले देखी बरीत चालीन सगळ्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी दिवं त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया मोगाच्या बाबडीनो आनीक पावट तुमकां सगल्याक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरान कांय कळोवण्यो आसात नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या किरीत इतिहासा पासत मिसां तुमच्या ऑफिसांत दिवं येता इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी ऑफिस इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा
पिलाचे सोस्तेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकांदेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. ह्या वर्सा मानयोंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलोलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसा, तुमी तीं व्हरचीं. पिलाची संस्था अंतोर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं बाळपण विस्तारूंक वावुरता, संवाद घडोवन हाडटा. आयज नोव्हेंबराचेर 15 धर्मीक भावा विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 16 आयतारा दिसा आमी आमच्या आत्मीक भाव भयणाच्या एकवटाचो दीस मनयतात. सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्याच्या इतेसांवा पासत केरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशोनारांक आपले मागण्याचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार हे एकवटाची वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांडिस्ताक मेळचें आनी तुमचीं नांवां दिवचीं. तेच परी हे केरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. तशेंच नोव्हेंबराचेर 16 आयतारा दिसा मलयालम भाशेन मीस आसतलें. सकाळीं 11:30 वाजता व्हडले सेमिनरीच्या कोपेलांत. आनी ह्या माटवांत 11:30 वाजता तमीळ भाशेन आनी 12:30 वाजता हिंदी भाशेन मीस आसतले. नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 वरांचे मिसांत केरीत बिडिवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनरींत चलयतल्यात. जांकां आपलें रगत दिवपाची खोशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दितल्याची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण रावता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो कोर्स दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मोगाच्या भयणी भावांनो, मानयोंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक देवा वरवीं पेकोवणी फावो जाल्या आनी जायते जाणांक जायते गोरब्यांत आशिर्वाद मेळ्ळा. आनी आयज बेनेदेत सिल्वा गोवा वेलांतान अशें आमकां सांगता, म्हजें पोट मोटें जायत वेतालें म्हूण म्हजे घरच्यांनी म्हाका सांगलें वयसाक मेळोंक. हांव चड खाता पिता म्हूण मोटी जाता म्हूण समजतालीं. शेकी वयजाक मेळ्ळी आनी वयजान सोनोग्राफी करून सांगलें ओवरीन सिस्ट आसा म्हूण. रक्ताची टेस्ट केली आनी कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हाका मानयोंत आग्नेलाचेर व्हड भावात आसा आनी हांव जायते पावट पिलार येता. हे गोमतूच हांव पिलार घेवन मानयोंत आग्नेला फुडें घालून भावार्थान मागलें. उपरांत दुसरी टेस्ट केली आनी वयजान लंग्स वड्ड्याक पिसवेक अशें 8 कुडींत कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हजेर आकांत आयलो आनी म्हाका समजना जालें कितें करचें. म्हाका पिलार मागण्यांत घालें आनी हांव मानयोंत आग्नेला फुडें घालून मागीत रावलें. उपरांत नवें टेस्ट केलें आनी रिपोर्ट बरो आयलो.
कॅन्सर ना म्हूण सांगलें कसलें अजाप मानयोन आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीच सांताचो मान फाव जावंक मागता मोगाच्या भाव भयणीनो हे धीर भावार्थान केलोले मागणे देव आयकता आनी देव आमकां आशिर्वादान भरता आनी होच भावार्थ घेवन आयज आमी सगळीं ह्या पिलाच्या दोंगरांत आयिल्लोली आसा आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत मनांत जायती असली आमची इंतेसामां आसा जायते प्रश्न आसा जायते आवंडे आसा हे सगळे आमी एकठांय करून भावार्थान मानयोंत आग्नेलाच्या मजतीन आमच्या सुर्गीच्या देवाच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया सगळीं आमी उबी रावया उपकार मेळूंक मागणे सोद पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानयोंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण कालसान तावन मागता तशेंच आतां मानयोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरेत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग एक खुणा कशी फाव कोर म्हूण विनयता मानयोंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे म्हजे फाटी म्हणुया अगणित काकलुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सरपोट पडून तुज्या पांया सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेलाक मानवत आग्नेलाक सांताचो मान साताचो मान फाव कोर फावो कोर आमचे पोयत सोबेचे आमचे पवित्र सोबेचे इगोचेचे इगोरचेचे उगोट पुरगोटणे उद्देशी गोड पुरगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन पिढीवंताचे मागणे इगोजीत आसतले सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं सवे आसूं सोरपदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Padagniel Jezucia Bogda Tudzie nau Hais porzolta Mizot mi Govi Tu saunasa Sorgach Warda Koida Mizot mi Govi Tu saunasa Sorgach Warda Koida Ula samche